गोंयकार म्हणून एक म्हाका इतलें सांग की बारीक लोकांकडल्यान बारीक लोकांक तुम्ही युनिटा पर युनिट रेट वाडयता चड आणि इंडस्ट्री आसा त्यांची रेट कमी वाडयता कित्याक लागून रेट वाडयल्या कम्पेअर टू द कम्पेअर वेन यू कम्पेअर आम्ही टॅरिफ वाढवला फक्त पळय ऐका वेन यू कम्पेअर सांगता आतां समज पर युनिट समज आमगे डोमेस्टीक मनशां समज एक पर युनिट 20 पयशे वाडयता हांवें सगळीं बिलां कम्पेअर करून हांव सांगता तुवें म्हाका कितें सांगलें साहेब तुवें म्हाका कितें सांगलें तुमगेलें ऐका सांगता म्हाका तूं फोंडा घालपा नासलेलो पूण तूं आपणा पांयार फोंडा पडला सांगता तुवें म्हाका कितें सांगलें एवरी फायनान्शियल इयरा टॅरिफ वाडयतो म्हणून सांगलें ऐका पैसा वाडटा हें बील केन्नाचें मे ते जून हें बील केन्नाचें जून ते जुलय फायनान्शियल इयर काबार केन्ना जाता मार्चांत मागीर आयकया तुगेलें हें युनिट आसा पळय ती 3 दत्तराज तुम्ही आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची एक मेळपाक येयल्ले सो कितें इश्यू जालो आनी कितें रिप्लाय मेळ्ळो तुमकां रिप्लाय मरे हांव मरे खूब दीस जालो 1-2 म्हयने जालो हांगा येवपाक सोदतालो पूण पयलीं आमी एक फावटी येवन गेल्ले कळ्ळी मागीर आमगे सगळे एक्टिविस्ट येणे तेंच्यांनी मोर्चा काडलो कळ्ळी मोर्चा काडून तेंच्यांनी थोडे पॉयंट हायलायट केले पूण टॅक्निकल थोड्यो गोश्टी आसा तो कोण उलयलो ना सो हांवें जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 5-6 दीस बसून हेजे बरो होमवर्क केलो स्मार्ट मिटर थोड्यो ज्यो कंपनी आसा आमगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे सप्लाय करता मिटर हें ते तेंगे ऑफिशियलां धरले तेंचे बरोबर उलयलो आनी बसून हांवें बरो मातसो हेजेर होमवर्क केलो रिगार्डींग स्मार्ट मिटर हो स्मार्ट मिटर म्हणटा एक्च्युली कन्सेप्ट कितें आतां म्हजी पर्सनल नजरे आयला की हो स्मार्ट मिटर म्हणटा तो गोंयांत एक पावरफूल आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो स्कॅम कित्याक लागून हांव एग्लिगेशन करचे पयलीं हांव म्हागे होमवर्क करून आयला आनी हो म्हागे क्वेश्चन डायरेक्ट आमगेल्या सीएमाक पॉवर मिनिस्टराक आनी आमगेलो सीई जो चीफ इंजिनियर आसा तेका डायरेक्ट एलिगेशन हें तिगांयचेर डायरेक्ट एलिगेशन तांकां समज तांकां टायम आसा तेंच्यांनी हो क्वेश्चन एड्रेस करचो आमचो पळय कशें आसा आमगे पयलीं जे एलएनटीचे मिटर बसयलेले 3-4 वर्सां पयलीं त्या मिटराक प्रोविजन आसलेले अपग्रेड करपा मिटर आनी ते डिजिटल मिटर आसलेले सो तितून भितर अपग्रेड करून तेका 2000चो मॉडेम बसोवन तो प्लग इन करून आमच्यान तो पयलीं मिटर आसता स्मार्ट करपा जाता गव्हर्मेंटान कितें केलें गव्हर्मेंटाक पयशे ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक पयशे खावपा जाय म्हणून हेंच्यांनी स्मार्ट मिटर म्हणून हाडपा लागून 450 कोटी टेंडर फ्लोट केलें ते टेंडर फ्लोट करतना खंयचें तूं टेंडर काडटा खंयचें एक समज टेंडर काडटा ते टेंडर काडटा तेन्ना तेंगेले जे ऑफिसर आसता पॉवर डिपार्टमेंटाचे ते थरो स्टडी करून ते टेंडर काडटा सो हेंच्यांनी कितें केलें हेंच्यांनी स्टडी करून गव्हर्मेंटाक सांगलें 450 कोटी म्हणून 450 कोटी म्हणून गव्हर्मेंटान कितें केलें ते 450 कोटी आसा ते परत हें करून व्हेरीफाय करून ते पावयले 900 कोटीचेर सो एक स्मार्ट मिटर 450 कोटी प्रमाणे आमकां पडटा 12 ते 13 हजारां जें काम आमगे 2000 जाता तें काम आमगे गव्हर्मेंट आमचे कडल्यान 12 ते 13 हजारां करून घेता सो हेजो अर्थ कितें गव्हर्मेंट एक स्मार्ट मिटरा फाटल्यान 10,000 रुपया खाता डायरेक्ट एलिगेशन हे पॉवर मिनिस्टराचेर चीफ मिनिस्टराचेर आनी हो आमगेलो सी तिगांयचेर एलिगेशन म्हजें की तुमी आमगे स्मार्ट मिटरा नांवार आमची तकलेर हे थोपता कितें आसा ते स्मार्ट मिटर म्हणटा वस्तूचो आमगे बारीक जो लोक आसा तांकां 1 रुपयाचो कसलो फायदो ना 1 रुपया एक नया पैसाचो फायदो ना उलट आमकां इतलें टेन्शन दिलां हेजी पयलीं ते पेनल्टी मारताले अरे पेनल्टी मारपाक तुमकां रायट दिले कसो कोणें दिलो रायट आतां आमी ही वचोन विचारले ही सांगता पयलीं गॅजेटा भितर आसा म्हणून बरें पयलीं गॅजेटा भितर आसा जाल्यार पयलीं लोकां पेनल्टी येनाल मरे स्मार्ट मिटरा नाटक जालेल्या पेनल्टी येवपाक लागला हें कितें फक्त हांव सांगपाक सोदतां हें सरकार म्हणटे आमकां लुटोन मारून खावन काब्बार करपाक उठला आनी कांय ना बारीक मनीस जो गरीब मनीस आसा तेंगेलो जो पर युनिट रेट जर तुवें पळयलो ते वाडयता 20 ते 25 रुपया पयशे पर युनिट आनी व्हडली इंडस्ट्री आसा तेंचो वाडयता कितलो 8 ते 10 पयशे सो तुमी बारीक कंज्युमरा कडल्यान पयशे काडटा आनी इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांकां सपोर्ट करता तुमी एक्चुअली तेंचे कडल्यान पयशे काडून आमचे बारीक समाजाक सपोर्ट करपाचो आमगे आज बाजारांत पळयल्या तांकां व्हडली बिलां येता कित्याक लागून ही बिलां येता हो गव्हर्मेंट फक्त बारीक लोकांक काबार करपाक उठला आनी कांय ना आमी आतां इतली पॉयंट घेवन आयिल्लो तुमी पळोवपाक शकता हांव हेजेर होमवर्क करून पॉयंट घेवन आयिल्लो म्हाज्या एक बसून क्वेश्चनाचें सारकें इन आन्सर दिवना आय एम टोटली अनसॅटिस्फायड विथ हीज आन्सर्स एक पसून क्वेश्चनाचें ताणें आन्सर दिवना सो हे आमी मुखार आतां आरटीआय बिटीआय मागून आमची मुखाल्ली आमी पावलां आसा ती घेतले सो आतां कुडचड्या वयले जे लोक येयल्ले बिलाक लागून ते रिवर्स बील प्लस टॅरिफ वाडले म्हणून ते सांगता सो तुमचें कितें मत आहा बिलांचे बद्दल प्रॉब्लेमात कुडचड्यात म्हणजे कुडचड्याचे जे लोकल म्हाजे कडेन ग्रीवन्सी घेवन येता पळय न्ही तेंची आमची डे बाय डे जे इश्यूज आहात ते बिलाचो तो तांकां आमी तेंचे डे बाय तांकां रिजॉल्व करता आनी तेंचे कितें आमचे सायड कितें म्हजे लेवलाचेर कितें तर मिस्टेक जाले बिलिंगां जाल्यार तांकां आमी करेक्ट बीन करून दिता एडजस्टमेंट एंड ट्रीक वेल्यार तो आतां जो इश्यू जाला एंटायर स्टेट तो आसा बिलाचे टॅरिफ वाडले म्हणून बिलां चड येयल्या म्हणून आनी पेनल्टी मारले म्हणून
हो पेनल्टी इश्यू एज पर द पॉलिसी ऑफ द हे म्हणल्यार सर आमचे जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशन डायरेक्शन प्रमाणे ती बील ऑक्टोबर 2025 आमी इम्प्लिमेंट केल्ली. जो पयलीं आमी करताले एक्च्युअल KWHचे आमी रीड करून मिटराचे रीड करून बील करताले, वेर नाव आमी करता KW जे डोमेस्टीक आसता तो जो मॅक्झिमम डिमांड यूज करता तेजेरूच तांकां पेनल्टी पडटा. सो तेका लागून खुबशे लोकांची किंवा कमर्शियलाची खुबशे लोकांची ग्रेवन्सी येताले आनी ती गव्हर्मेंटान स्टेप घेवन आतां ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन जाल्लें आसा, आमकां ऑलमोस्ट सर्क्युलर चिफाचो पावल्लो आसा की बिन ती सगळी रिवर्स जाल्या म्हणून. आतां रिवर्स जावन प्रिंट पसून आमची येयल्ली आसा. ती प्रत्येक लोकांच्या घराक आमी जी ऑक्टोबराच्यान ते अजून पर्यंत 7 बिल इश्यू जाल्या किंवा थोड्यांनी 5 जाल्या 4 जाल्या पेनल्टी मारून किंवा आनी कितें ती आमी रिवर्स जाल्ली आहा. जवळ जवळ आमचीच म्हाजे कडेन 3,500 आहा ती घरा लोकां कडेन पावतली आतां आयचे डेटीन. सो मुखार प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाची ते रिवर्सल ते सगळे रोल बॅक जातलो सगळ्या लोक ते रिवर्स बील जाले आनी ते ऑलरेडी तिंका बी सांगला तो कोणाला लोड वाडला जो अनऑथरायज तो ऑटोमॅटिक तो 5 किलो ते चिपान आमगेले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चिपान उलयलेले आसा की 5,000 पर्यंत सिंगल पेज डिवायस मीटर चेंज करना जाल्यार तो लोड तो ऑटोमॅटिक तिंगेल कमी आहा जाल्यार तो 5,000 पर्यंत ऑटोमॅटिक वाडटलो. तसोच 3 पेजाचो तो 3 पयलीं कितें आयलो 3 पेज 3,000 वयर जो आसता तो 3 पेज आसतालो मीटर तेजे वयलो लोड तो 3,000 टू 10,000 पर्यंत लोड तो रावता तिंगेलो ऑटोमॅटिक 10,000 पर्यंत सेम 3 पेजाचो लोड सँक्शन ऑटोमॅटिक सँक्शन जातलो अशें चिपान ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां. आनी डेडलायन येपर्यंत आमी तरी काय तेचो हे करूं आनी जे म्हजे कडेन कितें लेवल आसा ते हांवें करेक्ट केल्ले आसा. जे आयचे जे कोण तुमी येयल्ले ग्रेवन्सी घेवन पब्लीक जी फुडली जे त्या मनशाची तेका सांगला तुमी ते हायर ऑथॉरिटी कडेन ते करेक्ट करून घ्या म्हणून.